सो हांगासर येयला फ्रुट्स घेवपाक. हे पळय ड्रॅगन फ्रूट बरें आहा न्ही. चिकू बरें आहा. म्हाका तें पेरू घेवंक जाय. कशें चिकू? 140 रुपीस किलो. 100 रुपये किलो आहे. पेरू बरें आसा. पेरू दी आं. आणि पोमोग्रेनेट घ्यायचे ना. बरें तांबडे आहा. तांबडे आहा. केजी किती येयला? 3 येयला. मँगो बरें आहे. खंयची नीलम? मँगो घेवपाक पळय दिसता. बरें 1 किलो दी पेरू. सो मँगो घेतला 100 रुपये किलो खंय पळोवया खावन. स्वीट आहो ते मँगो. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. जस्ट पावली आमी घरा आनी इश्यूक न्हिदलो. बरो गाड न्हिदलो तो. थंयसर ताका न्हीद सगळें जावंक ना. मागीर रिसीव गेला ट्युशनाक. वचना म्हणटालो. वच म्हटलें. बरें ताका मस्को मारलो. गेलो. सो येताना आनी आमी हें हाडलेलें फ्रुट्स बीन. म्हणजे ताका वॉश करून दवरया ना. रिसीव न्ही अशेंच काडून खाता. आनी ताका जाय पडटा स्कुलान बीन टिफिनाक घालपाक. ताका लागून हाडलें. बरें फ्रेश आसतलें. बाबडे शिवना तरी हेंच काम. काडपाचें घालपाचें. सो तें प्रेम काडून दवरया. बरें पडटा खंय वयताना शिवनाक. रितुके टायमार तरी आमी इतले म्हणजे तशें भायर भोंवत ना हाडकूच नासलेले. सो बरें पडटा. एक्चुली न्ही आमी हें प्रेम हाडपाचें प्लॅन नासलेले. रितीक हो बरो हाड. आपूण ताका घेवन भोंवतलो खंय. रितीक लागून आमी घेतला. नाल्यार आमकां इतली गरज नासलें घेवन भोंवपाक. कित्याक भुरग्यांक हातीन धरपाक आमकां कितें त्रास जायना. सो रितीक हो बरो आमी घे. आपूण ताका घेवन भोंवतलो. कित्याक तो लोकांचे पळयता न्ही भुरग्यांक बीन घेवन. रेहानाचे पळयलें तेणेन. रेहान जायदाचे. ताका लागून तो आमकां फोर्स करतालो घे म्हणून. सो तो आमी रितीका दिता. तो घेवन वयता मागीर. तो बॉक्सान घालून दवरता. धूळ पडटा न्ही केन्ना भायर वयताना आमी काडटा. सो आई पळय लागली कामां. जस्ट आत्तां आमी केक खाल्लें न्हिदता खंय. 4 जाली मगे. 4:30 जाली. मातशें न्हीद चल. हांव हांगासर हें वॉश करून दवरता. सो हें पळयात ताका बरें वॉश केला. मँगो म्हाका डावट मारता तरी पण 100 रुपया. पळोवया कशें आहा तें. ती म्हणटा स्वीट आहा खंय पळोवया. ओके. आनी पपाया हाडलें हांवें. पपाया 1-2 दिसान पिकतलें. चला. A few moments later. हांगासर आयिल्ले आसा आमचे स्पेशल गेस्ट रोहीत आनी निनश्का. कितें ना कितें घेवन येवंकूच जाय. आयिल्ले. बस बस बस. तें खबर आहा निनश्का येवपाचें आहा म्हणून. उठलो तो. उठलो. तू हांव एक सांगू. तू टीव्ही बंद कर. हय तो निनश्का पळोवचना. टीव्ही पळयतलो. कोण रे? कोण येयला? आतां ना. आतां निनश्काक पळय. बस बस. सो हांगा दवरला च्या आलें घालून. रोहिताक च्या खूब आवडटा न्ही. रोहिताक च्या करता म्हणून मातशें शिवाक मेळटा इल्लेशें घोट. नाल्यार कोण करता ताका लागून. शिव पिना न्ही. निनश्का च्या पिना. निनश्का शरबत केलें. तर रोहिता निमितान मातशें शिवाक मेळटा इल्लेशें प्रसाद. नाल्यार कोण करता कळत ना. कॉफी पिता मातशें केन्नाय. ब्लॅक कॉफी बीन कर म्हणटा. तो म्हणटा आयज आलें घालून च्या केला. आयज रोहितान फर्स्ट टाइम घेतला. होय आणि माझे मोकळा येतो बकलो. सो आतां रोहितान निनश्कान केक हाडला. म्हटलें कापया म्हटलें. हांगा आई या बरें. आई खंय गेली? 2 सेलिब्रेशन. चल आई यो. आई यो. आणि 3 months 3 सेलिब्रेशन. नाका केक दाखयता. वा बरें आहा. हें बरें. हय घे हितून दवर. तू खंय वचून बसला रे? कॅन्डल नाका न्ही. हे हाड रे मॅच बॉक्स.
हा तुका आपयता आमी तुका सोडून केक कट करतले नाही दिसून सुद्धा घेवा ना कॅन्डल चॉकलेट झाले केक कोणाक घातून जाय केक ओ हेजे लाऊड स्पीकर स्टार्ट होता पहिले केक कट करतले थर्ड केक ना पाहिजे हो थर्ड केक सारखे आहा ते चल कर आई धर घे आई आई पप्पा आईकडे दे रे तू की राहिला मधी पप्पा दे शिव आईकडे दे तू काप हा. ते मध्ये काचे पडले रोहित नाही 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 दिसते येते कट कट होय नी चल करा Happy birthday to you. Happy birthday to you. हॅपी बर्थडे डिअर आई अँड पप्पा Happy birthday everyone. तो ऐकता घुमरी हय चल काम रे चल 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 पाप ते केक निरश्का आणि रोहित केक घेऊन आले हय ओके यो काम चल. काम इंग आपण होता देवा अरे ऑलवेज हम केन्ना ते पालेत ना मी फॉरगेट द कॅन्डल वगैरे कॅन्डल चल हय दिसता कर. का चौचरा मोठो हवी नाका होय हय खावपाचे जाले आय देखू दी वर्साक एकूच वाडे पाव घे नी रोय घेऊन आयले ते एशी तुका ना And about gift ना. पप्पा गिफ्ट दिता राव मातशे पहिले केक खाऊन घेऊया अनुष्का टिश्यू पेपर दाखवला नाही तो आई आई घे इशिका हौशी. इशिका. येस थँक्यू हा रोहित निनष्का थँक्यू सो केक खाल्ले ना रे खायना रे इशवी खावप ना आता घे निनष्का अनुषा तिथे नावाचे खूप मजा जातात नमस्कार अनुष्का अनुष्का खूप मजा जातात खूप छान मजा येतात ना. आई निनष्का म्हणणं अनुष्का खंय झाले किती किती जातात त्या birthday चं मला gift द्या. पहिले कोण बोलत आम्ही पळलो होतो पण किती असू म्हणले आय बोलला. तुम्ही पहिला किती किती आधी बरा मी नका दोरच नका. सो हे फर्स्ट टाइम हांव शिवनाताक न्ही गिफ्ट दिता लायफाचे फर्स्ट टाइम लायफाक फर्स्ट टाइम हय केन्ना पण राव रे तर मम्मी केन्ना अशी गिफ्ट सॉरी मम्मी शिवनाताक केन्ना अशी गिफ्ट दिवंक ना हांवें पण ऑलरेडी म्हाका 2 गिफ्ट दिला न्ही व्हडले व्हडले बरोबर धाकट्याने व्हडलो बारीकशी गिफ्ट पोया आई रोहित निनष्का आसा तेजे फुडें Unwilling हय gift. ओके आवडटलें काय खबर ना पॅकिंग पळय नाका म्हाका पॅकिंग करूंक कळना कशें पॅकिंग केला पळय ओके सो आई आनी म्हाका खबर आहा कितें आहा ती भितर आई दाखयतलें हांवें काडून सो हें शिवनाता आतां ओपन करून दाखयता तुमकां ओके पयलीं एक ओपन कर कुंचे पुढे कुंचे के हो खंयचें ओपन कर गिफ्ट तुका हय मला दोन्ही gift. कुंचे के बडा बोलत्या आणि हे गिफ्ट स्पेशल बेंगलोरच्यान येयला बेंगलोरच्यान हा, दुबईची आणला आम्ही. दुबई दुबई स्लो 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 नाका ओपन काढ मी कातर हाड सर कातर हाड म्हणटा हांगा कातल मॉडर्न कातल तू हात सांगा म्हणाय तुला खाते Friends. हे? इकडे. पाहिजे ना मी पर्यटन होते ओके सो आता असे धर आणि हे असे काढ अय्या ऍक्च्युली काढ काढ दोन ये माझ्या नाही माझ्या आईला काढला. बरा दोघांचे आहे असं भाई ऍक्च्युली
कितें म्हाका खबर ना कितें कितें तें म्हाका दिसलें हाडलें एक्रेलिक. रोहित आवडलें ब्युटिफुल का दुसरा काढू ना Good पप्पा first काढ gift. हां ते. ते फर्स्ट हा गिफ्ट काढू Good first gift. ए गुड फर्स्ट गिफ्ट काढ ती काढ ए ना ती साडी बघ हाव का हां हाव काच रे माझे काका माझे खबर ना पोय आता घे रोहित बरें हा गिफ्ट Very nice. डिफरंट आहे नाही बरे. काय तुम कर हो हार्ड आहे ते तो ओपन करून पहिले अरे पोहू नाही कशा आते पॅक करून बघा ए दो आता माझ्याने शिकते दर आणि काढ मग असं माझी फेवरेट वन आय थिंक सो आय टेल यू Wow, nice. दिस इज माय फेवरेट वन फोटो हवं डन Oh. ऑलवेज आवडली gift? ऑफ कोर्स की बोलता यार ऑफ कोर्स डिफरंट न्ही तुमको तो डिफरन्सी नाका आपले फोटो घातले म्हणजे इशुकाचे फोटो दिले आपले दिवंक ना अशें नाका तो म्हटले दोन्ही करून दिया न्यू ट्रेंड इज कमिंग यार एक्रिलिक Acrylic. हांवें हें पळयलेलें इंस्टाग्रामार इंस्टाग्रामार पळयलें हांवें जस्ट ऑर्डर दिले पेमेंट केले आतां येतले काय ना पयशे कितें कांयच चिंतूंक ना हांवें असं पळया म्हटलें पण 8 दिसान आयले नाईस बरं आता फ्रेम दोन फ्रेम करूया Show both. फ्रेम करपाची गरजच ना ना ते दिला हांगासर केल्यार बरें न्हू. केलें बरें Yeah, No. frame code. Framing का? ये थँक यू दी वेलकम थँक यू दीदी नाईस नाईस हो बरो येयला ब्रायट बीन बरो केला हेंच्यांनी पण याच्याने ती ब्रॅक करून असेल त्यांनी हां म्हणल्यार depends on हांवें what धाडलं photo तुका you have photo. given तू there. घाले ते त्यांनी हांवें ताका धाडले बरं फोटो आहे गुडा बरं अजून कालपाची ना ते एडिट करून क्लिअर करून घालतात. ओके तुका ते क्लॉकाचेर बी करता फोटो खूब इच्छा हा ऑप्शन गुड थँक्यू वन्स अगेन हे मेन तुका गिफ्ट न्ही दिल का तुकडा म्हणटा पळय तशें उरलें, लायफान उरलें न्ही? आणि कितें बाकी Memories. कपडे बी दिवन काय फायदो ना ती गेली मागीर आमी फ्री मध्ये. सो शिवाचे बर्थडे आहे फुलोन यस सो जेवण ऑर्डर केलं ताका आतां कितें ऑर्डर केलें तें तर निनुष्का रोहित आनी म्हटले घरात कितें ऑर्डर करया म्हटलें सो हांगासर आसा बटर गार्लिक नान आनी कितें ना पळय हें हांगा यो नूडल्स वेज नूडल्स वेज नूडल्स ओके वेज नूडल्स आणि हाका मुर्ग जयपुरी बोनलेस जयपुरी चिकन जयपुरी म्हणटा तेका तशें भितर हें आसता ऑमलेट आसता ऑमलेट नको तो ऑमलेट हाडलेला हांवें दीस आणि हें आसा मुर्ग कोल्हापुरी विथ बोन ऑर्डर केला हांवें आणि निनश्का खंय असले ताट खूब लायक खंय म्हटलें बस म्हटलें बरें जेव तूं हय चल ओके जेता आमी कोल्हापूर गेले. तू असले ऑर्डर कर निनश्का बरें पडटा म्हणटा 3-4 आयटम कर काय ना मी तरी हुमण केल्या पुरो जाता 3-4 आयटम करनाका शीत हुमण आनी फ्राय आनी भाजी जाल्यार पावले कर तो तेका सर्व करता सांगास आमकां आनी एक सरप्रायज दिला फ्रेंड अशोक फ्रेंड शिवाचा फ्रेंड सरप्राईज ताजी वायफ हय सो फंक्शनाक आपयलेले आमी येवंक नासलेले नासले तुमी न्ही हां ओके सो आतां येयले तुमी Daddy शिवाचे बरोबर. बर्थडे हा डॅडी लागून ये यो पावू कोण रे आता सांगता मम्मी तिच्याकडे बसून पळय तू कितलो क्यूट असा आता पण सो हांगासर आनी एक केक तो केक नाव बरोवपी म्हाका म्हणूंक लागलो तू नाव बरोवन दी म्हाका नाव येना हेजे बरोवपाक ते म्हणा नाव ना दवर तो नाव म्हणूंक लागलो मागीर हांवें कट करता शिवाच्या लोट लागला केकाचे चल काय म्हण रिची आया दिवू नाका म्हण हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर पप्पा हॅपी बर्थडे टू यू येस येस थँक्यू तो जस्ट आता गेले रोहित आणि निनश्का उलोवून खबरी सोपना 11 जाली जस्ट मी आता गेले
आणि तुमकां कालच्या व्लॉगान सांगलेलें न्ही आमचे एक प्लॅन आसलेले एक रेस्टॉरंटान श्रीनाथाचे बर्थडे सेलिब्रेशन करपाचें. श्रीनाथ पळय थंय ड्युटी लागलो. सो आमचे एक प्लॅन आसलेले ते आमच्या रेस्टॉरंटान बर्थडे सेलिब्रेशन करपाचें, पण ती नासलेली म्हणून आमी वचोंक ना. सो आयज तिणें म्हाका मेसेज केले आनी ती म्हणपाली तुमी कित्याक येवंक ना. आपूण सगळें अरेंजमेंट केल्लेलें काय, म्हणजे टेबल बीन सगळें डेकोरेशन बी केल्लें काय. म्हाका आयकून कितलें हें जालें सांगू तुमकां. एक्चुली म्हाजेय मिस्टेक. हांवें तिका येता म्हटलेलें, मागीर येना म्हणून सांगूंक नासलें हांवें सांगूंकूच ना की आमी येना म्हणून. उरले गडबडीन आनी तिणें सगळें ती आसलेली मुंबय. तिणें सगळें रेडी करून दवरलें. म्हणजे आनी म्हाका कितें आवडटा ते ब्रेड बीन तेमी सगळीं घेवपाचें आपूण वेटराक सांगून म्हणजे स्टाफाक सांगून दवरलेलें कितें कितें सर्व करूंक जाय अशें. आनी हें तुजें कितें तें टेबल बीन सगळें रेडी करून दवरलेलें खंय, म्हणजे थीम बर्थडे थीम करून दवरलेलें खंय. हांवें म्हाका इतलें वायट दिसलें सांगू तुमकां. हांवें ताका इतलें सॉरी म्हटलें. हांव परत तुका सॉरी म्हणटा लिना. म्हाका खबर तुका वायट दिसलें आसतलें. म्हाका ती खूब वायट दिसलें आनी म्हाका तुका फेस करपाकूच खूब भंय दिसता. की तुवें इतलें सगळें रेडी करून दवरलें. कितें जावं ते रेस्टॉरंटाची ओनर न्ही ती. सो अशें दिसता की हांवें तिका त्रास केल्या भशेन. सो म्हाका खबर ना ती सगळें रेडी बीन करतलें म्हणून सगळें. आनी हांवें तिका सांगून ना. एक्चुली म्हाजें मिस्टेक. हांवें तिका सांगून आसलेलें की आमी येवची ना म्हणून रेस्टॉरंटान, की आमकां ती जाय आसलेली. ती ना म्हणून आमचे प्लॅन आमी हें केलें कॅन्सल केलें. आमकां ती जाय आमच्या वांगडा. जेन्ना आमी रेस्टॉरंट वयतले म्हाका ती जाय मेळपाक. सो लिना तुका हांव सॉरी म्हणटा. अशें ना सॉरी म्हणटा. चुकलें हांव आनी तुवें थंय रेडी केलें, थंय रेडी करून दवरलें तुवें. पण एक दीस येतलें हांव म्हणून हांव तुमकां नांव सांगना रेस्टॉरंटाचें. येतलें हांव आनी रेस्टॉरंटाचें म्हाका टूर तुमकां दाखोवंक जाय, म्हणजे रेस्टॉरंट तुमकां दाखोवंक जाय. ओके एक दीस वयतलें. आतांच केन्ना तर वयतलें आमी बेगिनाच. जेन्ना शिव मातसो फ्री जालो की इव्हेंट बीन ना जाल्यार एक दीस वयतलें आमी. ओके तर लिना तुका परत हांव सॉरी म्हणटा, बेजार जायनाका. तिणें म्हाका धाडला मेसेज नो प्रॉब्लम कांय ना म्हणून. ती बरी ती कळ्ळें न्ही, खूब बरी ती. ओके सो चला जालें बड्डे. आतां आनी कोणाचें बड्डे आहा जालें ह्या म्हयन्यान ऑगस्टान 2 बड्डे. सो आतां डायरेक्ट डिसेंबरान. आतां मदीं आनी कोणाचें बड्डे ना. ओके आनी अशोक तुजो फ्रेंड येयल्लो न्ही, तो केक घेवन येयलो. आमी शॉक. तो आमगे येता आमकां खबरूच ना. डायरेक्टली येयलो हे पळयात. आनी हें ओके खूब बरें दिसलें. आनी बाबू कितें गिफ्ट हाडला तें तुमकां फाल्यां ओपन करून दाखयता. ओके तो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. आनी हांवें शिवाक गिफ्ट दिला ते कशें आसा प्लीज कमेंट करा. ओके चला तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.